सरकार म्हणटा की कॅसिनो जायच, तांची ऑफिशियल स्टोरी अशी आसा की ह्या कॅसिनो कडल्यान आमकां रेवेन्यू मेळटा, सरकाराच्या तिजोरीन पयसो येता. आनी दुसरें म्हळ्यार ते म्हणटा गोंयकारांक एम्प्लॉयमेंट मेळटा ह्या कॅसिनोंचेर, जे म्हणटा रेवेन्यूज मेळटा. रेवेन्यू तुमी एक्चुअली गोंयचो बजेट आसा 15,000 कोटी, पूण एक्चुअल कॅसिनोचो रेवेन्यू पळयल्यार 250 ते 300 कोटीच्या वयर आसचो ना. हो धाकटोसो थेंब की कॅसिनो शिवाय सरकार चलचें ना ही सगळ्यांक व्हडली फटी मारतात सरकार. BJP जावं काँग्रेस जावं दोगूय जाण म्हणटात कॅसिनो शिवाय सरकार चलचो ना म्हणून. तुमी पळयलां कॅसिनोंक खंयचोच कायदो लागना, तांचे बोटीचेर सोरो केन्नाय विकलो जाता, तांकां ड्राय डे लागना, खंयचोच कायदो लागना. रेवेन्यू खरें म्हळ्यार कॅसिनोंच्यान येवंक जाय आशिल्लो जाल्यार तो 3 ते 4,000 कोटी येवंक जाय आशिल्लो. तेन्ना म्हणूंक शकताले की बाबा हांच्या रेवेन्यू शिवाय आमचो सरकार चलना म्हणून. पूण म्हाका खात्री आसा की हातूंचे खूब लिकेज जाता आनी थोडो पयसो डायरेक्ट कोणाच्या तरी बॉल्सान पावता, हें सगळ्यांक खबर आसा. हो हांव तुमकां एडवर्टायजमेंट दाखोवंक सोदतां. हो एक फेसबुकार कोणे तरी घाल्लो. आज रिक्रुटमेंट चल्ला फॉर कॅसिनो प्रायड. पूण रिक्रुटमेंट चल्ला खंय? नेपालाक. नेपालान खंयचें गोंयकार आसा एप्लिकेशन करपाक तुमच्या कॅसिनोन काम करपाक? कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साची नवी बिल्डींग येता, तातूंत खंय कसिनोची ऑफिसां थाटपाचो प्लान. काजिनो खातीर तांकां इंडिविज्युअल ऑफिसां दिवपाक आतां 6-7 काजिनो आहा, त्या 6-7 काजिनोंक ऑफिसां दिवपाक ते बिल्डींग बांदतात. तो पयसो मोडल्यार जाता. बाबा ट्रॅव्हलरा खातीर केन्ना एमर्जन्सी जाल्यार टॉयलेट आसा म्हणून ते एक टॉयलेट बांदपाक कितलो पयसो जाय पडटा, पूण ते पयशे मोडपाक तयार ना, पूण काजिनो खातीर ऑफिस बांदता. म्हाका सांगा कितलीं हेल्थ सेंटरां गोंयांत बांदलीं सरकारान? कितले कडेन वॉटर सप्लाय, आतां पेरी उदक आनी आम्या उदक, हे उदक आसलेलें शब्दूत उदक आसा त्या गांवाच्या नांवान, पेरी उदक आनी आम्या उदक, त्या सांग्यार उदक मेळना. सरकार कितें करता? सरकारी शाळांची जाल्यार अधोगती जाल्या, पूण ते आपलो काजिनो खातीर पयसो मोडपाचें थांबयना. कित्याक? सरकाराक जे तिजोरेंत मेळटा ताच्या 4 पटीन 5 पटीन ह्या आमदाराच्या बॉल्सान आनी पक्षाच्या बॉल्सान पयशे वता. हें कोणें सांगपाची गरज ना. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.